पेट्रोलाचो दर दिसपट्टे वाढत असतात. पेट्रोलाच्या दराक लागून म्हारगाय वाडटा, मात सरकाराक लोकांचे कांयच पडिल्ले ना असो आरोप उर्फान मुल्लान केंद्र सरकाराचेर केला. तशेंच पेट्रोला वयलो कर काडून जीएसटीन लायल्यार कितलेशीच म्हारगाय कमी जातली अशें मुल्ला म्हणटा. पेट्रोलाचो जो पैसो आसता थंय वॅट आसता, व्हॅल्यू एडेड टॅक्स. आणि आमची जी मागणी आसा, काँग्रेस सरकाराची मागणी आसा नॅशनल लेवल एज वेल स्टेट लेवलाची, की पेट्रोल जे आसा हे तुम्ही जीएसटीचे अंडर हाडचे. आमचो जो डिमांड आसा की पेट्रोल जो प्रोडक्ट आसा हे जीएसटीचे अंडर हाडचे. कित्याक ऑटोमॅटिकली जीएसटीचे अंडर हाडले जाल्यार जे बाकीचे टॅक्सीस आहा हे सगळे एक्ट जातले. आणि म्हाका दिसता की पेट्रोल जे आसा 20 ते 25 रुपयाचे आसा पेट्रोल जे आसा देंवतले. हे पयशे जे हांकां वॅटाचे अंडर वयता, व्हॅल्यू एडेड टॅक्स जे आसा, सरकार हांचो पयशांचो दुरुपयोग करता. कित्याक दीस मनी इज नॉट अकाउंटेबल. जाय तशे राफाल डिलाक पयशे घातले, आतां रशिया कडेन मिसायल डील करून येयल्या, थंय व्हडले स्कॅम आसतले मिसायल डील जे जाला. अच्छे दिन म्हूण बोवाळ घालून लोकांक मात भाजपाच्या मोदी सरकारान त्रासान घातल्यात. मोदी सरकार देशांतल्या लोकां खातीर कांयच करिना अशें मुल्ला म्हणटा. देश बांदपाचो विचार म्हाका दिसना की आयज देशांत कितें जाय. आयज गोंयान भुकमरी, आयज देशांत भुकमरी ही जी वाडल्या ताका कशें कंट्रोल करपाचो मोदी सरकाराचो हेजेर विचार ना. हॉस्पिटलायझेशन सेक्टर हेजेर काम मोदी सरकारान कांयच करूना. एज्युकेशनल सेक्टर हेजेर मोदी सरकारान कांयच करूना की आमच्या भुरग्यांक कशे तरेन एज्युकेशन दिवन आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाचो. आणि ताका लागून म्हाका दिसता की आणेवाडे जे थोडे 3-4 महिने हेंचे जे उरल्या हे तेमी जाता तितले बेगीन हे पेट्रोलाची मार जी आयज देशाची जनता आम आदमी जी आहा सफर जावपाक लागल्या तेमी इमिजिएटली ताका जीएसटीचे अंडर हाडचे. आणि हो जो बर्डन जो आयज जाला तसोच जो आसा घरान रांदपा खातीर वापरतात तो सिलिंडर 1000 रुपया जाला. मोदी सरकार सत्तेर आयिल्लो तेन्ना सवलतीच्या दरान सिलिंडर दितले अशें म्हणटालो. आतां सिलिंडराचो दर पळयल्यार मोदी सरकाराच्या सवलतीच्या दरा परस पयलींचो दर बरो आशिल्लो अशें म्हणपाची पाळी लोकांचेर आयल्या अशें काँग्रेस म्हणटा. गॅस सिलिंडर जो आसा आयज 897 रुपीज हो वाडला. आणि थोडे कडेन जे 5-5 रुपये जे आसा हेजे एजंट जे आसता हे कमिशन घेता. आणि तो जवळ जवळ जो आसा 895 प्लस 897 प्लस 5 आणि 902 रुपया जो आसा हो सिलिंडर आयज लोकांक जो आसा पावला. आणि तितूंतल्यानच काडून जे आमकां जे सबसिडी दिता आमचेच पयशे आमकां सबसिडी. मी असली सरकार जी लोकांचेर एक भार घेवन येयल्या, लोकांचे कल्याण करता म्हणून लोकांकडे मत घेतली, लोकांक फोडिणपणां करून. आणि आयज देशांची जे जनता आसा हे सरकारान पिसून उडयल्ले कडेन आसा. सो आमची अनेकदा मागणी